तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. भुरग्यांनो, तुमकां बरो दीस आवडेता. आज तुमकां हांव बरी काणी सांगता. काणयेचें नांव आसा आंब्याचें झाड. एक फावट एका गांवांत एक भाटकार रावतालो. भाटकाराचें नांव आशिल्लें कायतान. कायताना कडेन व्हडलें भाट आशिल्लें. त्या भाटान खूब झाडां आशिल्लीं. त्या झाडां मदीं एक झाड आंब्याचें आशिल्लें. हें झाड खूब वेगळें आशिल्लें. हें आंब्याचें झाड व्हड आशिल्लें. ह्या झाडार एका कावळ्यान एक घोटेर केल्लो. ह्या झाडार एक चानी सद्दां उडक्यो मारताली आनी खेळटाली. तशेंच झाडा पोंदां मुयो आपलें खाण घेवन आपल्या घरा व्हरताल्यो. ह्या आंब्याच्या झाडाक खूब आंबे पिकताले. कायतान आंबे पिकतकच सगळे आंबे एकठांय करतालो आनी बाजारांत व्हरून विकतालो. ताका खूब पयशे मेळटाले. तो खूब खोशी जातालो. एक दीस कायतानाक दिसलें आंब्याच्या झाडाक खूब आंबे पिकले आसतले. म्हूण तो आंबे एकठांय करपाक आंब्याच्या झाडा कडेन गेलो. पूण आंब्याच्या झाडाक पळोवन तो खूब दुख्खी जालो. आंब्याच्या झाडाक कांयच आंबे नाशिल्ले. हें पळोवन ताका राग आयलो. ताणें विचार केलो, हें झाड म्हज्या कांयच उपेगाचें ना. हांव तें आतां कापून उडयतलो. म्हूण तो नेटान घरा गेलो आनी तांणी एक कुराड हाडली. ताणें झाड कापपाक कुराड उखल्ली तेन्ना थंय एक कावळो उडून आयलो. झाड कापता तें पळोवन कावळ्यान कायतानाक म्हळें, तूं हें झाड कापूंक नाका. ह्या झाडार म्हजो घोटेर आसा. कायतान आतां चिंतपाक लागलो. मागीर थंयसर एक चानी आयली. चानयेन कायतानाक म्हळें, हें झाड तूं कापूंक नाका. हांव ह्या झाडार उडक्यो मारतां. आतां परत कायतान चिंतूंक लागलो. मागीर थंयसर एक मूय आयली. मुयेन कायतानाक म्हळें, हें झाड तूं कापूंक नाका. ह्या झाडा पोंदाक आमी रावता. मुयेचीं उतरां आयकून कायतानाच्या मनांत विचार आयलो, हें झाड व्हड करपाक म्हाका 20 वर्सां लागलीं आनी हांव तें अशेंच कापून उडयत जाल्यार ताचो फायदो कोणाकूच जावचो ना. हें झाड म्हाका आतां उपेग पडना जाल्यार तें दुसऱ्या जनावरांक उपेग पडटलें. हांव हें झाड कापचो ना. अशें म्हणून तो कुराड घेवन घरा गेलो. कावळो, चानी आनी मूय खूब खोशी जाली. भुरग्यांनो, ह्या काणयेची देख आसा आमी दुसऱ्यांचें बरें मागपाक जाय. आमी झाडां कापूंक जायना. झाडां आमकां संवसारांत खूब म्हत्वाची आसा. देव बरें करूं. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो.